सरपंच बाब, जो इश्यू जालो पळय हिल कटिंगाचो तेजेर चडशे बोवाळ जाता, ब्लेम जाता सदां पंचायतीर येता. तशेंच हे पावटी बी तुमकां ब्लेम. तुमकां हे बद्दल तुमी सांगलें आमकां पयलीं स्टेटमेंटां कितें हे बद्दल आपल्याक कांय खबर ना. सद्या एट प्रेझेंट कितें आसात हे बद्दल तुमकां हिल कटींग पळय सगळ्या हेजे बद्दल रॉंग इम्प्रेशन वयता पंचायती बद्दल. पळय आमी पयलीं सुद्दां सांगलां आमकां हे हिल कटींग विशीं कांय खबर ना म्हणून आतां आमी पंचाक विचारलें बाबा तूं कितें कळ्ळें तें पार्टीन सांगलां. तो म्हणटा ना. सेकेंड डेप्युटी सरपंचाकूय एक वटच्यान लागता, ताकाय विचारलें तुकाय लागता. तें म्हणपा लागलो ना. आतां आमी सायडीर इन्स्पेक्शन करपा आयले हांगा. पयल्या खरें हिल कटींग केलां, खुबशें केलां. आनी दुसरी सेकेंड गोश्ट ताणें कितें केलां, जे उदक वचपाची व्हडली गटर आशिल्ली नाला त्यो दोन कडेन तेणें हें केलां, कितें पुरवयल्या. आनी ती पुरवयली म्हणटा आतां तें सगळें उदक हे सकयल सायडीक स्लोप आसा ते स्लोपान उदक वचून लोकांक सगळीं घरान वयतलें सगळें उदक आनी लोकांले आनी व्हडली बोवाळ पडटली. आनी हें तें कटींग केलां तें केन्ना कोलॅप्स जातलें हें सांगपाक शकना, कित्याक तें हिल कटींग केलां आनी ती माती सगळी शेडीची. आनी तेणें ती बेगीन येवन ती गटर पळय तेणें बंद केल्या ती ओपन करून दिवपाची, नाजाल्यार लोकांक व्हडलो इश्यू जातलो हांगा. आनी लोक रस्त्यार येवपाकूय शकता. हांगा लोकल पंच आसा. मिलू बाब, हे पळय फातर लायल्या हे कित्याक लागून लायल्या? ते आमगे शेजारचे घर आहा सायडीक, त्या घरकारान जे लायले आपल्या घरान उदक येतली म्हणून बेश्टे, कळ्ळें न्हू. खरें तेका घरान उदक वयतालें तेका लागून तेणी फातर लायल्या. आनी जो कोण उलयता कोण हिल कटींग करता न्हू तो वाड्या वयर कोण पंच कोणाक सांगपाक पंचायती सांगपाक गरज ना म्हणटा न्हू. तेका तेजें मातशें एक्शन घेवचें आमगे कोण डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदारान कोणें, आनी तेका दाखयचें कितें तें वाड्यार कसली गरज ना म्हणटा ते. तशेंच हांगा सरपंच डेप्युटी सरपंच मारया हे जालें पळय त्या बद्दल खुबशे क्वेशन जाले पंचायतीचे अगेन्स्ट. तशेंच तेजेर तुमकां कितें सांगपाक? हांव एकूच सांगूंक सोदतां, प्रत्येक सगळे पंच मेंबर तशें आसना. कितें आमी आतां एकवटान आहा, आमचे पंच मेंबर आहा ते आमकां अशें कितें दिसलें इलिगल दिसलें आमी थिंगा पावता. आतां पयर येवन हिंगासर तेणी पळोवन गेले म्हणल्यार कितें जाता, तेणें हें केलां पळय तें सारकें करूंक ना. तेणें आमकां इंटिमेट करपा जाय न्हू. आनी भायले लोक आतां हेजेर फेसबुकाचेर मागीर कमेंट मारता पंचांनी घेवन हायलां आसतलें, MLAन घेवन हायलां आसतलें. हें सारकें जायना. हें पयलें इन्वेस्टिगेशन करा आनी मागीर उलया आमचेर न्हू. आमी कोणाची घेवन हायना ते भाशेन आमी हें करना हे भाशेन. आतां सगळ्यांक मुखार आतां तशेंच सेक्रेटरी आसा हे हांगा कितें प्लॉट जाले म्हणटात, हेजे खरें खबर हांगा प्लॉट बी जाल्ले आसात? ना तशें आमकां कांय येवना, एप्लिकेशन येवना जावं तशें कोणाची रिक्वेस्टूय येवना. हे बद्दल तुमकां कांय खबर ना हे जालें? आमच्या पंचायती येवच ना. ना हे जे कटींग जालें तेजे बद्दल आमकां कांय खबर ना. जेन्ना तुमी म्हाका विचारलें तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें. आतां सरपंच बाब हेजे मुखार तुमगेलें कितें आसतलें? आमी आतां सद्या इन्स्पेक्शन केलां. इन्स्पेक्शन केलें म्हणटा आमी रिपोर्ट करतले कोणाक, BDOक आनीक मामलेदार आनी पुलिसीक आनीक डेप्युटी कलेक्टर. कित्याक जाता तितले बेगीन एक तें कितें पळय तेणी गटर बिटर पळय क्लोज केल्या ती ओपन करची म्हणून उदक वचपाक. आनी ते वटच्यान सकयल्यान आमचे पळय लोक आसा तांकां सेफ्टी रावपाक. आनी परमिशन तेणें तो हिल कटींग करपा तर घेतला जाल्यार तेणें आमकां पंचायती तें हिल कटींग करपाक परमिशनूच दाखोवचें. लोक व्हडले कमेंट मारता कोण हे अशें केलां तेणी तशें केलां अशें म्हणून. आमकां जरी तर कांयच खबरूच ना जाल्यार आमी आनी कोणाक कितें सांगपाक शकतले? हेजे बद्दल तुमी आतां डेप्युटी कलेक्टरा बी कितें कळयल्लें बी आसा? आमी लेटर करतले कित्याक आमी पळोवपा आयल्या न्हू, इन्स्पेक्शन करपा आयल्या न्हू. तुमी पळयता आयज तेणी स्पेशल आमकां आपूण हाडलें हांगा रिपोर्टर, कित्याक इन्स्पेक्शन करपाक. कित्याक पयर ह्यो गोश्टी आसा त्यो खंय तरी शेल्डे पंचायतीचे नांवाचेर एक क्वेशन मार्क करता, कितें इल्लिगल सपोर्ट करता इल्लिगलिटीक. ताका लागून आयज ते सेक्रेटरी, डेप्युटी सरपंच तसोच लोकल पंच ते येवन तेणी इन्स्पेक्शन केलां. आनी ते जे तेणी पळयलां ते हेजे मुखार लेटर करून डेप्युटी कलेक्टराक कळयतले. येवन आमकां सांगपाक जाय न्हू बाबा आपण हिल कटींग आपल्या इतलो हिल कटींग घेता